राज्यात सध्या न्हंयेत तरणाटे बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आसा। फाटल्या सप्तकांत कुळ्या वाठारांत दुधसागर न्हंयेत बुडून वास्कोच्या 4 तरणाट्यांक मरण आयले। ही घडणूक ताजी आसतनाच आतां बिमल वाठारांत दुधसागर न्हंयेत पेंवपाक गेल्ले कडेन 2 तरणाट्यांक बुडून मरण आयलां। हे दोगूय 17 वर्सांचे तरणाटे कर्नाटकांतल्या बागलकोटा जिल्ल्यांतले आसून ते आतां कुळे वाठारांत रावताले खंय। देखून पेंवपाक गेल्ले कडेन तांकां उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। गोंयांतल्या बेकायदेशीर खण प्रकरणात खूब चर्चा जाल्ल्यान अंमलबजावणी संचालनालयान व्हड कारवाय केल्या। साळगांवकर ग्रुपाचे 1023 कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त करपाचे तात्पुरतो आदेश ईडीन जारी केल्यात। या कृतीत भारत आणि सिंगापुरातल्या 130 प्रॉपर्टी आणि शेअर्सांचोय आस्पाव आसा। 2007 ते 2012 ह्या काळात खनिज निर्यातांतल्यान 5237 कोटी रुपयांची कथीत फटवणूक जाल्ल्याचोय ईडीचो दावो आसा। या प्रकरणाची चौकशी अजून चालू आसा। आनीक धक्को दिवपी उक्तावणाय जावपाची शक्यताय आसा खंय। नीट परीक्षा शांत वातावरणात जाली। गोंयच्या वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी परीक्षेच्या आदींच विद्यार्थ्यांनी हजेरी लायली। परीक्षा हॉला भायर कडक सुरक्षा तपासणी वेवस्था केल्ली। परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांसयत पालकांची व्हड गर्दी दिसली। मजगती प्रश्नपत्रिका समतोल आसली तरी त्यो कांय प्रमाणात व्हड आशिल्ल्यो अशी कांय विद्यार्थ्यांनी प्रतिक्रिया दिली। जायत्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कामगिरीचेर समाधान उक्तायलें आनी वैजकीय मळार आपल्या फुडारा विशीं आशावाद दाखयले। आवेडे पंचायत क्षेत्रांतल्या कोटमी वाठारांत एका बिबट्यान 2 वासरांचेर हल्लो केल्याची घडणूक उक्ताडार आयला। ह्या हल्ल्यात त्या 2 वासरांक मरण आयला। तशेंच ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लेलें आसा। फाटल्या दिसांनी ह्या वाठारांतले खुबशे सुणे ते गायब जाल्ल्याचे थळावे सांगतात। राना अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाव वचून सध्या ह्या बिबट्या लागून पांजरो लायिल्लो आसा, पण ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लेलें आसा। तामिळनाडूच्यान एक धक्कादायक बातमी। सेंट पीटर पॉल सी फूड एक्सपोर्टात जाल्ल्या एमोनिया गॅस लिकेजीक लागून सुमार 7 बायलांक मरण आयलें, जाल्यार 60 जाणां जी आसा तांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात अशें कळटा। ही 7 बायलां जी आशिल्ली त्या भायर बाकीची जी बायलां ही कामगार बायलां जी आशिल्ली ती खासा करून ओडिसा, आसाम, झारखंड ह्या राज्यांतली आशिल्ल्याचें कळिल्लें आसा।